देवाच्या दोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरात सोबूया. देवाच्या दोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरात सोबूया. सर्वेस्पराचो पोरगो, दोंगरा परस व्हडलो, सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसूच व्हडलें. देवाच्या दोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरात सोबूया. देवाच्या दोंगरात सोडूया, ताच्या मंदिरात सोबूया. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुका येशू कृपा दिवं. माय मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी मागतले हांव रायलन कुलासो आनी रुबन लुकस आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता. तशेंच आज ह्या मिसाची मांडाबोर्ड सांबाळटा रेजिना मुंदी सॅक्टर हांगासर रावतल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक किरीत भाशेन सान फ्रांसिसाचे मुजतीन तांकां बरे भलायकी दिवं म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. आज आमची वेस्त म्हणटच किरीत भाशेन सगळ्या मरून गेल्ल्या आमच्या गांवच्या हांगासर आसलेल्या लोकांक आनी भोव करून आमच्या गांवांत रावतली बाबा भयणां तांचोय आमी आज उगडास करूया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. भाव भयणीनो, फ्रांसीस शावेर हाच्या परबेक आमी तयार जातना आयज निमाणो दीस आनी गेल्ले 8 दीस आमी सोडवणेच्या इतिहासाचेर नदर मारीत आयल्या. आयज पवित्र आत्म्याचें देणें बाप पवित्र सभेचेर धाडटा हाचेर आमी नियाळ करतले आनी पवित्र सभेचें मिसांव सुरू जाता. आमी सगळीं पवित्र सभेची वांगडी आनी पवित्र सभेच्या मिसांव म्हणल्यार सगळे आमीच ते मिसांव फुडें व्हरता. आमकां सगळ्यांक हे पवित्र मिसाचे भेटेन बापाची कृपा आनी बळ मागुया. देवाक आमी स्तोत्रांनी गायनांनी दिनवासूया. किरीत भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेरा पासत आमच्या पिरगोजेच्या पात्रोना पासत आनी सगळीं देणी जी देवान आमकां ताचे वरवीं फावो केल्यांत देवाक आयज किरीत भाशेन दिनवासूया, आर्गां दिवया. आर्गांच्या मनान दिनवासनेच्या मनान आमी स्तोत्रांक गायतले आनी स्तोत्रांक गायता आसतना एका वद्दान आमी देवाक दिनवासतले जाल्यार दुसऱ्या वद्दान आमच्या पातकांची दूख धरून आमी बोगसणे मागतले. पवित्र सभेच्या मागण्याचें पुस्तक आमी उगडचें. अंक 424 424 आमी पयलें यादनीक प्रतिगान गायतले आनी त्या उपरांत उजवे वाटेन आनी दावे वाटेन आमी स्तोत्रां गायतले. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकवणेन पोसतेले. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाकाणी करात.
सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करात आता आणि सदांकाल. सर्वेस्पराचे नाव अर्चित जावं उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान. सर्वेस्पराचे नाव अर्चित जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पराच्या देवा सारको कोण आसा. आपले उंचुरे तो चढून बसला. उंचावन उडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नजर मारता. कालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. घुरा बराबर ताका जागो दिता. आपले पोरचेच्या घुरा मदें ताका बसयता. माजवे बायलेक भुरग्या बाळाची आवय करून आपल्या कोरांत दोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आतां आनी सदां सदांकाळ आमीन. मोच्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकोवणेन पोसतेले. दुसरें प्रतिगान. हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो. वाट चुकलोलेक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोलेक सोदून काडटलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जिवाचो सोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका. ओसोक सैमाच्या मनशांचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडून ताका तांतला. प्राण सोडलो म्हणटूच तो बाबडो दुलींतलो आयल्लो दुलींत परतून वेता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो फिस्कोटून गेल्यो. साचो आस्कारी जाकोबाचो देव. सो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस पागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी. दर्या आनी दर्यांत आसा ते सगळे. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतल्यांक खातीर तो नीत करता. भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. सर्वेस्पर कोड्यांचे दोळे उगडटा. पागवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुसपायता. सियोना जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव. तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासनाच्या सासना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आतां आनी सदां सदांकाळ. हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो.
वाट चुकलोल्यांक निर्मार्गार आठवलो आनी सांडलोल्यांक सोदून काडटलो. जो आपल्या शेळ्यां पासो जीव दिता तोच बरो गोंडी. गायन घेऊया F8 पेज नंबर 89 F8. Bapa's mój byk, Morgot korat. Bapa's mój byk, Morgot korat. Jezusowi, Jezusowi. Devace soi corezace, Dori deva vorbi doru, Jezus volat, ta koina. Apnak mikut kali korun, Sakra cherub taneget, Unsha vorbi, Zakor salon. Lani kalto palok sano, Kursar moro gorian lego, Jesuragri kalto sano. Dekun sorkat taka uklun, Sogliana vaporos forte, Unau dagam bapadile. Sorgat pritve, norgat lekun, Jesus navak soblioros, nadipi mortal, noman kortal. Bapak moy ma, moy bobokun, soblio chibokot, dot, Jesus obi, Jesus obi. Bapa's mój byk, Morgot korat. Bapa's mój byk, Morgot korat. Jezusowi, Jezusowi. जो आपल्या शेळ्यां पासो जीव दिता तोच बरो गोंडी. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओंत्रेकून रावोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणणी गावून आसतना आमी ताका मेळूंक निर्मी. हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदेव तुजे सोवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनंक. Amen. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमोया ती सोगली एके सुवातेर जमलोली आसतना अवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली ते आख्खें गोर बोल्लें आनी उज्याच्यो कोश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो
आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागली. मोलबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भोगतिवोन मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगलोच घुस्पलो. तोटाकून आनी अजापून लोक म्हणूंक लागलो, हे उलयतात ती सगलीं गालिलियाकारां न्हय? आमचे मोदल्या जण एकल्याची देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता ते कशे तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेजोपोतेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापोदेसियांतलो लोक, पोंतुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजेंत आनी पांफिलियांत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमातावन आयलेले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगडटात म्हूण आयकता. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. परतून म्हणुया, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, कितले विचित्र तुजी कर्तृत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपोट बोल्ल्या. जबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तूं तोंड मात दांप ती गाबोरतात, तूं प्राण मात काड ती मरून धुलीन परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ताय. सबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सर्वेस्पराक मोहिमा सोदांक घाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळो. जसो सर्वेस्परा सोवे आसा म्हजो संतोष, तशें ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. सबाब, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. उद्गाराक उबी रावया. पवित्र आत्म्या देवून ये. तुज्या मोगाच्या उज्यान भावार्थ्याची काळजां बोर. आमची काळजां लासून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. स्वावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजी मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सीस जमलोले आसले थंयचीं दारां जुदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं.
जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयाक पळोवन सीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी भोगशिशात तीं तांकां भोगसोतलीं, आनी जांचीं पातकां तुमी भोगशिना जशात तीं तांकां भोगशिची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भाव भयणीनो, आमी सोडवणेचो इतिहास नियाळीत आयल्या आनी आयज निमाणो दीस. निमाणे दिसाक आमची नदर आनी नियाळ साल्वेशन हिस्ट्री टायमलायन डिसेंट ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्मो सिसांचेर आनी पवित्र सोबेचेर देंवता तो आमी पळयता आनी हाचेर आयज आमचो नियाळ जातलो. जिदेवांच्या धर्मांत एक परब आहा. परब आनी परब खुणा नव्या करारांत जो पवित्र आत्मो धर्मदुतांच्या इतिहासान आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. पवित्र आत्मो भरतीन सिसांचेर आनी पवित्र सोबेचेर देंवून येता. ताची खुणा कशी आमकां तांची एक परब मेळटा. ताका आमी इंग्लिशीन फिस्ट ऑफ वीक्स म्हणटा. थंय हिब्रू भाशेनूय हे परबेचें नांव आहा. शाबुओत, शावोत अशें हिब्रू भाशेन ह्या परबेक ती म्हणटात. ही परब आमकां सुटकेच्या पुस्तकान मेळटा, लेवी शास्त्रान मेळटा आनी मागीर आतां धर्मदुतांच्या इतिहासान मेळटा. ही परब द ज्यूज लायक मोस्ट पीपल लव्ड सेलेब्रेशन्स. आमचे भाशेन जिदेव धर्मान बी खूब परबो आहात आनी तांच्यो परबो 3 मुख्य परबो आहात. तातूंतली एक मुख्य परब म्हणटा ती ही फिस्ट ऑफ वीक्स. फिस्ट ऑफ वीक्स 50व्या दिसाक म्हणजे पास्कांची परब आहा. 3 मुख्य परबो आहा तेंच्यो, तातूंतली पास्कांची परब. आनी ती पास्कांची परब जाल्या उपरांत 50व्या दिसाक 50th डे ही परब ती समोरमतात. ही परब ती समोरमतात. इट वॉज कॉल्ड हार्वेस्ट फिस्ट. म्हणजे हार्वेस्ट फिस्ट म्हणटात. म्हणजे नवी पीक जाता आनी पीक मागीर आमी ती पीक ती हाडटात आनी ते पिके संबंदी ही परब ती समोरमतात. बिकॉज इट मार्क द एंड ऑफ द वीट हार्वेस्ट. गंव आनी गंवाची पीक ती ते पिके समयार ही परब ती समोरमतात. 2 loaves were made of new wheat flour and baked with yeast, then offered to God in the temple. मागीर नव्या गंवाचें पीठ दळून पीठ करून 2 ते भाकऱ्यो करतात. 2 loaves उणे करतात आनी मागीर त्यो आमी म्हणटा इस्ट कोमेर घालून त्यो भाजप आनी कोमेर घालून भाजल्या उपरांत त्यो मागीर व्हरून देवाक भेटयतात. म्हणजे नव्या गंवाच्यो नव्यो भाकऱ्यो कोमेर घालून
भाजून त्यो देवाक भेटयतात. ही परब ती समोरमतात. पास्काची परब जाल्या उपरांत 50व्या दिसा हेच परबेक आयल्ले कडेन पवित्र आत्मो देंवता तो आमी पळयता. लोक जायतो जेरुसलेम धर्मदूतांचो इतिहास आमकां सांगता ते भाशेन हे परबेक आयिल्लो आनी ते परबे समयार मागीर पवित्र आत्मो सिसांचेर आनीक पवित्र सभेचेर देंवता तो आमी पळयता. सो ही परब कितें कुणायता जुदेवांच्या धर्मान ही परब फिस्ट ऑफ वीक्स म्हणटा ती कितें कुणायता. It was only after the Old Testament period that the Jews connected this festival with God's action in their history. Not long before the time of Jesus, they began to include the Feast of Weeks, a celebration of the covenant God made with Moses at Mount Sinai. पयली ही परब ती हार्वेस्ट फेस्टिवल कशी समोरमताली. आस्ते आस्ते मागीर ही परबेंत एक सिग्निफिकन्स आयलें. भावार्थाचे नदरेन मागीर ती देवान तांचे सगळें सोडवणे पासत घडलोली ती घडणी समोरमूक लागली. आनी ती घडणी म्हणल्यार सिनाय दोंगरार देवान केल्लो करार मोइजेसा वरवीं तो उगडास धरून मागीर ती ही परब समोरमूक लागली. आनी हे परबे समयार मागीर ती बूक ऑफ रूथ ते वाचतात. हे परबे समयार रुथाचे पुस्तक ती वाचतात. ते भायर हे परबे समयार तोरा म्हणजे सुमोर्त वाचूंक आनी शिकोवंक उत्तेजन आनी स्फूर्ती बी त्या दिसाक हे परबे समयार जाता. कित्याक हे परबे समयार सिनाय दोंगरार दिल्ली सुमोर्त करार ती उगडास करून देवाक दिन वाचतात. रुथाचें पुस्तक ती वाचतात आनी त्या दिसाक सुमोर्त वाचूंक बी उत्तेजन प्रेरणा स्फूर्ती बी तांकां मेळटा. सो हे आदल्या करारान नव्या करारांत ह्या दिसाक पवित्र आत्मो देंवलो तो आमकां धर्मदूतांचो इतिहास सांगता. देखून ही परब एके भाशेन बोट दाखयता. नव्या करारांत आमी म्हणटा पवित्र आत्मो देंवलो, पवित्र आत्म्याची येण्याची परब. आनी त्या दिसाक पवित्र सभेचेर पवित्र आत्मो देवून पवित्र सभेचें मिसांव बी सुरू जाली. पवित्र आत्म्याचें बाकीत आमकां आदल्या करारांत जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान मेळटा. जें कितें धर्मदूतांच्या इतिहासान आमी आयकलां तें आदी फुडेंच जोएल प्रवाद्यान आपल्या पुस्तकान बाकीत केल्लें. ह्या उपरांत सगळ्या मनीसकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमच्या पूत आनी तुमच्यो धुवो संदेश दितली. तुमची उत्तर पिरायेची सपनां सपनेतली. तुमची तरणाटी दर्शनां घेतली. गुलाम दादल्या आनी बायलांचेर पर्यान त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो घालतलो. सो आउटपोरींग ऑफ द होली स्पिरीट हाची प्रॉमीस बाकीत बासावणी जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां आदी फुडेंच मेळटा. आनी हे बाकीत धर्मदूतांच्या इतिहासान 50व्या दिसाक पास्काची परब जाल्या उपरांत आमी हे बाकीत सुपूर्णायक पावता तें बी आमी पळयता. द गॉस्पल ऑफ लूक इज कॉल्ड द गॉस्पल ऑफ द होली स्पिरीट. जेजूच्या जिवितान पवित्र आत्मो परतून परतून आमकां दिश्टी पडटा. आनी देखून लुकाचें शिवर्तमान आमी वाचता तेन्ना लुकाच्या शिवर्तमानाकूच आमी पवित्र आत्म्याचें शिवर्तमान म्हणटा. कित्याक तातूंत आमकां पवित्र आत्म्याची खबर परतून परतून मेळटा. परतून परतून लुकास आमकां पवित्र आत्म्याची खबर सांगता. आनी जेजूच्या जिवितान बी पवित्र आत्म्याची खबर आमकां लुकास सांगता. पयलींच आंकवार मारयेक जेन्ना बोडवो गाब्रियल मेळूंक येता तेन्ना बी आंकवार मारिया पवित्र आत्म्यान भरली ताची खबर मेळटा आमकां लुकाचे शिवर्तमानांत. मागीर जेजूच्या बावतिजमा सोमियार थंय
न्हू पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता तें मेळटा आमकां. मागीर जेजू जेन्ना आपलो भौशीक वावर सुरू करता आनी आपले मिसांव परगट करता, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. सो पवित्र आत्मो जेजूच्या जिवितान भरतेन असो वेगवेगळ्या त्याच्या जिविताच्या घडण्यांनी आनी भागांनी आमकां दिश्टी पडटा. आनी ही खबर आमकां लुकास बारीकसाणेन आपल्या शुवर्तमानान आमकां सांगता आनी दाखयता. दोर्नदूतांचो इतिहास बी लुकासान बरयला अशें पवित्र सभा, पवित्र सभेची परंपरा आनी पवित्र पुस्तकाचे जाणार आमकां सांगतात. एक्ट्स ऑफ द एपॉसल शोज द मिशन ऑफ द होली स्पिरीट. देखून लुकास आमकां दोर्नदूतांच्या इतिहासाचे सुरवातेकूच कितें दाखयता? पवित्र आत्मो देंवता आनी तोच पवित्र आत्मो पवित्र सभेचे मिसांव सुरू करता आनी तोच पवित्र आत्मो पवित्र सभेक मिसांव फुडें व्हरूंक आदार दिता. तें आमकां दोर्नदूतांच्या इतिहासान मेळटा. लुकास आपल्या शुवर्तमानान पवित्र आत्म्याची खबर सांगता आमकां आनी दोर्नदूतांच्या इतिहासान ताणेंच बरयला अशें आमी सोत मानता. सुरवातेकूच पवित्र सभेच्या पवित्र आत्मो देंवता तें आमकां मेळटा. जेजू पवित्र आत्म्याचे देणे भासायता तें बी आमकां मेळटा. जीजस हिमसेल्फ प्रॉमिसीस द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. ताच्या भौशीक वावरा समयार म्हणजे ताच्या गौणीक वावरा समयार ताच्या मिसांवा समयार तोच आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे भासायता. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्यावन कितलो अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना काय. आमी पवित्र आत्मो जितलो मागता तितलो देव आमकां पवित्र आत्मो दिता म्हूण जेजू आमकां खात्री दिता. ते भायर मागीर जुवांच्या शुवर्तमानान बी आमकां अशें मेळटा, तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाळ आसतलो. तोच तो देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो. सो हें देणे जेजू कितलेच पावटी पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां भासायता. जेजू पवित्र आत्म्याचे देणे भासायता ते आमकां वेगवेगळे कडेन मेळटा, वेगवेगळे कडेन मेळटा. जुवांच्या शुवर्तमानान परतून आमकां मेळटा 14व्या आवेस्वरान, बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. त्या भायर जुवांच्या 16व्या आवेस्वरान बी तशेंच पवित्र आत्मो जेजू आमकां भासायता, बाकीत करता. जेजू स्वर्गार चोडून वेचे आदीं बी पवित्र आत्मो भासायता ते आमकां मेळटा. पळयात म्हज्या बापान भासायलां तें हांव तुमचेर धाडचो आसा म्हणटोच स्वर्गा वेले शक्तीन तुमी बरोसोर शारांत रावात. सो स्वर्गार चोडून वेचे आदीं परतून जेजू तांकां खात्री दिता, परतून तांकां सांगता पळय पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो आनी तो येवं मेरेन तुमी शारांत रावात, तुमी शारांत रावात. सो बिफोर ही असेंड्स इनटू हेवन एगेन परतून कन्विक्शन कशें दिता जेजू तांकां की आपूण पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी मागीर आमी पळयता पवित्र आत्मो कोण परी सिसांचेर देंवता आनी परतून पवित्र आत्म्याची भासावणी आमी पळयता. स्वर्गार प्रवेशा उपरांत मागीर आमी भरतेन पवित्र आत्मो देंवता तो पळयता. ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले आनी तेन्ना मागीर आयच्या वर्तमानान आमी आयकता तशें भरतेन पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. पवित्र आत्मो सिसांचेर गणगणान देंवता तें आमी पळयता. So the church and her mission begins when the Holy Spirit came upon the disciples and the church. The mission of the church
and the church herself begins. So Acts of the Apostles, धर्मदूतांच्या इतिहासान आमी पवित्र आत्मा देवलो, पवित्र सभेचें जिवीत सुरू जालें, मिसांव सुरू जालें आनी पवित्र सभेचे आमी 4 important marks of the holy of the church आमी पळयता. आमी पवित्र सभेची वांगडी जेजून घडलेली पवित्र सभा ताका 4 marks आहात. 4 marks म्हणजे 4 essential characteristics आहात. पिलर्स हे 4 marks म्हणटात ते, हे गुण पवित्र सभेचे, हे 4 गुण पवित्र सभा म्हणून दाखयतात. हे 4 गुण तर नात, वो तेतूंतलो एक गुण पासून तर ना, पवित्र सभा जायना. आनी ते पासत 4 marks of the church. 4 marks of the church. आमी म्हणटा church is one, church is holy, church is Catholic and church is apostolic. हांव तुमकां मातशें इल्लेशें ताचेर लक्ष घालूंक सोदता. The church is one. So हे 4 marks म्हणटात ते what makes the church. म्हळ्यार पवित्र सभा आनी हे पवित्र सभेचे गुण. पवित्र सभा जावंक, जेजून घडलेली पवित्र सभा जावंक हे 4 गुण आसपाक जाय. हे 4 गुण आसपाक जाय आनी हे 4 गुण एसेन्स ऑफ द चर्च, एसेन्शियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चर्च. सो पयलो गुण, द चर्च इज वन. द चर्च इज वन म्हणटा तेन्ना आमी कितें समजता? चर्च एक, पवित्र सभा एक म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं एक पवित्र सभेन. ऑल मेक्स द चर्च. जी जेजूचेर विश्वास दवरतात, जेजूचेर विश्वास दवरून बावतिस्म घेतात, ती सगळीं पवित्र सभा घडटात. द चर्च इज वन. The terms like fellowship, everyone together in common, all etc. signifies oneness. आणि oneness म्हणटा तेन्ना सगळ्यांक एक सारको होक आसा, एक सारकी जबाबदारी आहा आनी एक मिसांव आहा. So the church is one. Christ is one, church is one. One Holy Spirit, one church, one Christ. So अशें आमी समजता. दुसरें, the church is holy. पवित्र सभेन, भाव भयणीनो, चर्च इज होली म्हणटा तेन्ना पवित्र सभेन आमकां साक्रामेंत दिल्यात, मागणें दिलां, देवाचें उतर दिलां. सो आमी साक्रामेंत समोरमून, आमी मागणें करून आमी पवित्रतायेन वाडटा. होलिनेस इज ऑल्सो सीन इन अबाव पेरिकोपे म्हणटात ते एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चॅप्टर 2 42-47 थिंगा हे marks of the church melted. So prayer, praising God, then sacraments, सगळे म्हणून आमी पवित्रतायेन पवित्र सभेन वाडटा. तेन्ना आमी पवित्र सभा पवित्र म्हणटा. द चर्च इज होली. तिसरो गुण आहा पवित्र सभेचो, द चर्च इज कॅथलीक. द चर्च इज कॅथलीक. चर्च इज कॅथलीक मीन्स युनिवर्सल चर्च. म्हणजे पवित्र सभा सगळ्याक आहा. पवित्र सभा गोंयांत आहा, अमेरिकेंत आहा, पवित्र सभा सगळे कडेन आहा. आनी पवित्र सभेचें जिवीत आमी सगळे कडेन पळयता. द चर्च इज कॅथलीक, युनिवर्सल इन नेचर. युनिवर्सल कम्युनियन म्हणजे गोंयचे पवित्र सभेचो कम्युनियन आख्खे पवित्र सभे कडेन आहा. जी आख्खी पवित्र सभा, विश्व पवित्र सभा जे परगडटा ते आमी परगडटा आनी तें जिवीत आमी जियेता. देखून द चर्च इज कॅथलीक म्हणटा तेन्ना इट इज युनिवर्सल चर्च. अपोस्टॉलीक टिचींग म्हणजे आमी आपोस्टलांनी शिकयले शिकवणेक आमी विश्वासी रावता आनी तेन्ना आमी युनिवर्सल चर्च जावंक पावता. चौथें, द चर्च इज अपोस्टॉलीक. अपोस्टॉलीक म्हणटा तेन्ना द चर्च इज सेंट ऑन अ मिशन. ऑल ऑफ अस आर सेंट ऑन अ मिशन. बापान जेजूक धाडलो, जेजून आपल्या धर्मदूतांक धाडले
आनी धर्म दूत गेले आतां आमी वेता बावतिजमान जेजूची आमी पाटलावदार जाल्यात जेजू आमकां धाडटा. सो वी आर ऑन अ मिशन. आमी ह्या संवसारांत एक मिसांव घेवन येता. अपोस्टॉलीक म्हणटा तेन्ना ऑल्सो वी नीड टू बी फेथफूल टू द टिचींग ऑफ द अपॉसल्स. आनी हे टिचींग ऑफ द अपॉसल्स आमकां खंय मेळटा? आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा आनी पवित्र सभेच्या परंपरेन मेळटा. इन द सेक्रेड ट्रेडिशन ऑफ द चर्च and in the sacred scriptures. Apostolic church म्हणटा आमी जी पवित्र सभा जेजून अपोस्टलांचे बुनयादीर बांदून हाडली ते पवित्र सभेचे आमी वांगडी. देखून these 4 marks of the church. Church is one, church is holy, church is Catholic, church is apostolic. भाव भयणीनो हे तर आमी बारीकसाणेन तर सोजमोन घेयत आमी कितली जिवाळ पवित्र सभेची वांगडी जावंक शकतात. सो तेच पासत आमी कितें म्हणटा? एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावाड, एकूच आमचो बावतीज, एकलोच आमचो देव बाब. देखून आमचे मदें वांटे आसूंक जायनात, फुट्यो आसूंक जायनात. क्रिस्त एकलोच, पवित्र आत्मा एकूच, बावतिज्म एकूच आनी एकूच पवित्र सभा. आमी काय बरें तें गीत गायन गायता न्हू, एकलोच आमचो सोमी. एकलोच तर सोमी, आमचे वांटे जावंक जायनात. आमी एकाच क्रिस्ताची गुदार कूड घोट्टा. आनी देखून आमकां एफेसकारांक बरोवन भाग्योन पावलो आमकां अशें सांगता, तुमी सगळे एकूच कूड घोट्टात, सगळ्यांक एकूच पवित्र आत्मो दिल्लो आसा, तशेंच आमच्या आपोवण्यांक एकूच बरवासो आसा. आमचो सोमी एकूच, एकलोच, एकूच आमचो बाबाड, एक आमचें पवित्र स्थान. देवूय एकलोच, सोगटा सर्वांचेर अधिकार चलयता तो, सोगटा सगळ्या उदेशी आपलें काम करीत आसा तो, आनी सोगटा सर्वां सवे तिकाण करून आसा तो आमा समेस्ताचो बाप. ते पासत भाव भयणीनो आमी तर पवित्र सभेची वांगडी आमी फुट्यो घालूंक शकना, दोशी करूंक शकना, कुसरेपणान जिवंक शकना, दुसऱ्यांक खाला उडयतात तसली आमी क्रिस्तांव जावंक शकना. कित्याक क्रिस्त एकलोच, पवित्र सभा एकूच पवित्र आत्मो आमकां दिला. सोगटा भितर जियेता तो एकूच बाप, आमचो दोनी सर्व श्रेष्ठ सर पदवेदार देव. आनी देखून आमकां असलें तर मौन आहा हूंय फोट्यो घालपाचें, दोशी करपाचें, दुसऱ्यांक खाला घालपाचें, दुसऱ्यांक पयस करपाचें, कुशीन काडपाचें. आमी पवित्र सभेचे वांटे करता, दोशी करता. आमी जेजूची कूड घडोवंक पावना. आमी हें बी गायन गायता, पवित्र आमची सभा, पवित्र आमची सभा, पवित्र आमची सभा, सगळ्यांची सभा, आनी सगळे म्हणून पवित्र सभा घडटात. आनी जेजूची आमी गुदार कूड घडटा. सो ही गायनां पासून आमी गायता तेन्ना आमी खोल नियाळपाक जाय. फकत ती गायली आनी गेली अशें न्हय. ह्या गायनांनी जी शिकवण आहा, जी बाबार्थाची नदर आनी खोलाय आहा, ती आमी नियाळपाक जाय. ती आमी नियाळपाक जाय, गावूंक जाय, नियाळूंक जाय, जियोंक जाय. ह्या गायनांनी खूब आमकां बाबार्थाची नदर आनी खोलाय आहा. पेद्रू पयलेच पावटी पुनर्जिवंत जेजूक परगट्टा न्हू. पवित्र आत्मो देंवलो उपरांत पयलो सेरमांव दिता तो पेद्रू. कुर्सार किळायलो जेजू पुनर्जिवंत जाला हें बरी खबर पेद्रू पयलीं परगट्टा. ताच्या उपरांत मागीर दुसरे सीस परगट्टात. Soon other apostles and Paul will begin to spread the good news far and wide. पूण पयलो पेद्रू सगळ्यांचो फुडारी कसो पयलो तो जेजूक परगट्टा. पयल्या पवित्र सभेचें जिवीत ते 4 गूण आसात पवित्र सभेचे. आनी मागीर पवित्र सभेचें जिवीत आहा. आमी तें जिवीत जाणा आनी जायते फावटी आमी तें नियाळ्ळां
आयज फकत हांव तुमकां तें मेन्शन करता. आय विल जस्ट मेन्शन. ती दोन दुदाचें शिकोवण घेवंक भावपणाचो एकतार उण्याचे मोडणेक आनी मागण्यान वांटो घेताली. हे तांचे गूण पयले पवित्र सभेचे. मागीर सगळो लोक तांकां पळोवन तोटाक जातालो. तांकां हें जिवीत आठवेंच दिसतालें. आठवेंच केन्ना पळोवंक ना तसलें जिवीत. तोटाक जातालो लोक तांकां पळोवन. तांचे वरवीं विजमितां जातालीं. पुनर्जीवन जेजू विजमितां तांचे वरवीं करतालो आनी तो तांचे बरोबर आसलो आनी सद्दां खात्री दितालो तांकां. भावार्थी सगळे एकवटान जियेताले आनी तांचे सगळे भागां आसली. सगळे भागाक. आनी तांचे मदें कोणूच गरजेक सांपडलेलो मनीस आसूंक ना. देर वॉज नो बडी इन द फर्स्ट क्रिस्टियन कम्युनिटी हू वॉज इन नीड. वाय? कित्याक सगळ्यांच्यो गरजो पळोवन ती एकामेकाक पावताली. तांचें जिवीत ते भाशेन आसलें. एकाच मनान कुशालकायेन काळजाचे भक्तीपणान ती देवाक वाखाणटाली आनी सगळ्या लोकांक ती मानवताली. हें उतरां म्हाका बरीं दिसता. ती सगळ्या लोकांक मानवताली. कोणाक मानवताली ती? जी क्रिस्तांव न्हय आसली तांकां ती मानवताली. आयज आमकां बी आमी एक प्रश्न करपाक जाय. दुसऱ्या लोकांक आमी खरेंच मानवतात गाय क्रिस्तांवां? ओ मानवपा सारकें क्रिस्ताचें जिवीत आमी जियेता? लोक आमकां पळोवन तोटाक जाता? ओ लोक आमकां पळोवन क्रिस्ता कडलो पयस 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 कुशीन वेता? वो आमकां पळोवन तांकां दिसता क्रिस्तांव जावन आनी कसलो फायदो? आमचे मदें आनी तांचे मदें कसलो अंतर आहा? कांय अंतर फरक ना म्हणून वेगळेपण ना. वी आर युनीक फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट जावपाक जाय. तेन्ना पीपल वील एट्रॅक्ट अस टू द चर्च. नो म्हणजे हांव म्हज्या जिवितान वेगळेपण जावपाक जाय. समथींग डिफरंट दॅट आय ऑफर टू द पीपल. लोक कोत्तात तेच हांव तर करीत, दुसरीं कोत्तात तेच तर हांव करीत. म्हजे मदें दुसऱ्या मदें फरक ना. हांव तर क्रिस्ताचो डिसायपल. देर शूड बी समथींग न्यू, समथींग डिफरंट इन मी आनी दॅट शूड एट्रॅक्ट पीपल. नो तांचे सवें ते भाशेन जातालें. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांचे वांगडा हाडून दिसान दीस सोर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. दे वर इन्क्रीजिंग इन नंबर्स. पीपल वर जॉयनिंग देम. वाय? बिकॉज देर वॉज समथींग डिफरंट इन देम. समथींग डिफरंट. ताका लागून लोक तांकां जॉयन जालो. महात्मा गांधीची उतरां आहात आमी कडेन सगळीं जाणात. आय विल जस्ट रीड. I like your Christ. I do not like you Christians. Your Christians are so unlike your Christ. तो म्हणटा म्हाका तुमचो क्रिस्त आवडटा पूण तुमची क्रिस्तांवां म्हाका आवडनात. कित्याक तुमची क्रिस्तांवां क्रिस्तां सारकी न्हय. Christians are not like Christ. आनी आयज आमी जेजूक ते भाशेन दाखयता हांव संवसाराक. वी आर नॉट बिकमींग लायक क्रायस्ट बीइंग क्रिस्टियन्स. हांव क्रिस्तांव म्हणटा. हांव क्रिस्तांव जाल्यार हांव क्रिस्तांव भाशेन जावपाक जाय. नाजाल्यार म्हज्यान हांव क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. हांव क्रिस्तांव तर म्हणटलो हांव क्रिस्तांव भाशेन जावपाक जाय. हांव तर म्हजें जिवीत वेगळेंच जियेता, दुसरे भाशेन जियेता, क्रिस्तांव भाशेन जियेना. म्हज्यान म्हाका क्रिस्तांवच म्हणूंक जायना. महात्मा गांधीन ही गोवायक्यान विटनस दिलो. अशें आमचे विशीं कडेन जायते जाण विटनस दितात. बिकॉज मेनी पीपल लायक क्रायस्ट, मेनी पीपल डोंट लायक क्रिस्टियन्स बिकॉज दे डोंट लीव लायक क्रायस्ट. आमचें सवें तशें जावचें न्हय. म्हणजे आवर टेकअवेज आवर टेकअवेज. आमी पवित्र आत्म्याचें जिवीत, पवित्र सभेचें जिवीत आनी आमी एक पवित्र सभा, एक बाबाट, एकलोच सोमी, एकूच बावतीस, एक देवबाप. आमी सगळे एक आनी पवित्र सभेची वांगडी आमच्या जिवितान आमी कितें घेवंक येता.
पवित्र आत्म्याचो काळ, टायम्स ऑफ द होली स्पिरीट, म्हणजे आतां जो काळ चलता पवित्र सभेन, पवित्र आत्म्याचो काळ चलता. The Holy Spirit is the agent and teacher of the truth, love, communion, mission and healing. तुमकां तर विचारीत थिंगा कितलीं जाणां पवित्र आत्म्याक खरेंच उलो मारतात एवरी डे. हाऊ मेनी ऑफ अस आस्किंग द फादर टू सेंड द स्पिरीट टू अस. आमी हेर सगळें करता. होली स्पिरीट, थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी, गॉड हिमसेल्फ, आनी ताका बावतिजमान देव आमकां दिता, क्रिजमान बोरतेन दिता, वेगवेगळ्या संस्कारांनी दिता. आयज द थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी इज अ फॉगॉटन पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी. फॉगॉटन. आमी एक वेगळेच जिवीत जियेता. आमी पळय कितली डिवोशन्स करता न्हू, सो मेनी डिवोशन्स. डिवोशन टू दीस वन, डिवोशन टू दॅट वन. डिवोशन्स करपाची ना अशें न्हय. ऑल डिवोशन्स शूड लीड अस टू गॉड. ऑल डिवोशन्स शूड लीड अस टू जीसस. And the foundation of all devotions is the Holy Spirit. Holy Spirit leads. All charisms are coming from the Holy Spirit. सगळे charism आहात, डिवोशन्स आहात, ताची बुनियाद पवित्र आत्मो. पूण ताकाच आमी विसरता. आमचे मागणें सकाळचें पयलें पवित्र आत्म्याक मागपाचें जावंक जाय. आयज आमी शेणी मोणी कित्याक क्रिस्तांवां न्हू, आमी सामकी गेल्यार जाता म्हणटा इगोर्जेन, मिसा गेल्यार पावल्यार वयतलो म्हणटा. ऑप्शनल गॉड जाला, कन्विनियंट गॉड जाला. जाय तेन्नाच देव, जाय तेन्नाच इगोर्ज. कन्विनियंट चर्च, कन्विनियंट गॉड, ऑप्शनल गॉड अशें जालां आयज. वाय? बिकॉज वी आर नॉट फिल्ड विथ द स्पिरीट. जुवाड नात आमी. आयज आमकां एक्टिविटी बेस्ड पॅरीश जाय. एक्टिविटी बेस्ड हॅपनिंग पॅरिश. एक्टिविटी बेस्ड. एक्टिविटी जाली, सगळीं गेलीं, मागीर तांकां कांय पडून वसोंक ना. दे कम फॉर द एक्टिविटी, एक्टिविटी जाली, इव्हेंट जालो, काबार. तांकां हाडपाक परतून आनीक एक्टिविटी करपाक जाय, नाजाल्यार ती येयनात. एक्टिविटी बेस्ड पॅरिशीस जाय आयज आमकां, नाजाल्यार लोक येयना. वाय? आमी विचारपाक जाय आमकां. वाय वी डोंट फील लायक कमिंग टू द चर्च? म्हळ्यार आमकां हाडपाक इगोर्जे कडेन एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टंट ऑर फेथ इज इम्पॉर्टंट? क्रायस्ट इज इम्पॉर्टंट. हू इज इम्पॉर्टंट? जायते फावटी हांव लोकां कडल्यान आयकता कितें जाणा, आमगे इगोर्जे कांय जायना म्हणटाय. कांय जायना म्हणजे कितें तें आतां? आनी कोणें करपाचें तें? थोडे अशें आयकता कितेंय केल्यार बी लोक येयनाय म्हणटाय. म्हणजे कितें जाय आमकां? दॅट मिन्स ऑल दॅट वी डू देर इज नो क्रायस्ट. मे बी देर इज नो क्रायस्ट देर. आमी बारीकसाणीन नियाळ करपाक जाय. बारीकसाणीन नो. आमी तर वी आर फिल्ड विथ द स्पिरीट, वील रन टू क्रायस्ट. नो, दूत जळी मळीशी पडले, कोणाक भियेन आसतना नो, जेजूक परगोटूंक. सो होली स्पिरीट इज अ फॉगॉटन थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी जाला आयज. पवित्र आत्म्याची खबरूच करिनात आमी. खबरूच करिनात. आयज हो नियाळ कोत्ता आसतना चिंतात, बारीकसाणीन चिंतूंक जाय आमी. द होली स्पिरीट इज फॉगॉटन थर्ड पर्सन ऑफ द होली ट्रिनिटी. सो न्यू पेंटिकॉस्ट नो, पवित्र आत्मा परतून भरतेन आमचेर येवपाक जाय आनी आमी मागपाक जाय. एवरी डे एवरी क्रिस्टियन, ईच क्रिस्टियन शूड प्रे नो फॉर द होली स्पिरीट. सगळें करता तो तोच, आनी सगळें करता तो तोच जाल्यार
तो आमकां पयलो जाय. And our first prayer should be and must be to ask the Holy Spirit from the Father. From the Father. The gifts of the and the fruits of the Holy Spirit. No, 7 देणी आहात पवित्र आत्म्याची आनी मागीर 12 फळां आहात. 12च न्हू पूण कितलींच फळां आहात पवित्र आत्म्याची. पूण 12 फळां अशी आमी ट्रेडिशनली आयकत आयल्या 12 फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट. आमी क्रिजमांत बरें हांवें पयलें आतां तुमचे क्रिज्म जाल्या उपरांत ती 7 फळां ते 7 देणी पयर हिंगा काडून व्हेल्यात त्या वद्दान. आमच्या भुरग्यांचे पळय क्रिज्म जातात न्हू, आमचो फोकस खूंय खूंय आसता. फोकस देण्याचेर आसत ना. ती आमी हँग बी कोत्ता इगोर्जींत. वी आर हँगींग देम. बट डू वी रियली प्रे फॉर देम, फॉर आवर चिल्ड्रन? द कॅन्डिडेट्स फॉर कन्फर्मेशन स्टुडंट्स, वी प्रे, रियली वी प्रे. बी आमकां क्रिज्म जाय, सर्टिफिकेट जाय, मागीर काजरा कडेन पादिकारी जातात क्रिज्म घेतलो ना घेतलो. केदोन गाय तें 12था पावपा आहा, केदोन गाय तो काडून 10था पावपा, 9थाकू तो क्रिज्म जावपा जाय. चल मागीर आमकां टेन्शनू ना. सो केन्ना केन्ना क्रिज्म हॅज बिकम बर्डन. तो केन्ना काय जावपाक जाय. नाल्यार बाय चोडून 10थाक पावतलें, 12थाक पावतलें, मागीर हें आसतलें तें आसतलें, तो केन्ना काय करून काडपाक जाय. वी हॅव टू फिनीश इट. इट्स बिकम अ बर्डन. Do we really pray for all this? Do we really pray? And if we pray, then things should happen. Things should happen. म्हाका जाल्यार खूब दुबाव आहा. नो, I was also in parishes. नो, हांवें पळयलां न्हू क्रिज्माची पळय तयारी जाता, कशी माय पाय वाणपण कोत्तात. वाणपण बागेनी. हाऊ मच वी बागेन. आमच्या काळीज दुसरे कडेन, मन दुसरे कडेन. मन आनी काळीज तर ना, थिंग्स वील नॉट हॅपन. थिंग्स वील नॉट हॅपन. देखून आमी सिरियसली घेयनात वस्तू. सिरियसली घेयनात. यू आर द होम अँड द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. नो, बावतिजमान आमी सगळीं पवित्र आत्म्याचें घर, पवित्र आत्म्याचें मंदिरां जाल्या. द स्पिरीट इज विदीन अस. ताका जागोवंक जाय एवरी डे. आयज आमी म्हणटा आय कॅनॉट फेस थिंग्स, पीपल, वर्क, दीस दॅट. आय कॅनॉट फेस चॅलेंजीस. वाय? बिकॉज वी आर लॅकिंग हियर. समथींग इज लॅकिंग इन अस. मागीर केन्ना केन्ना अशें दिसता न्हू, लोक म्हणटा आवय आतांच्या काळार म्हणटा हें आहा तें आहा इतलें आहा. आवय जायना. आमच्या काळार आहा, फाटलें जनरेशन आहलें तांकांय तेंच्यो चॅलेंजीस आसल्यो. एवरी जनरेशन्स दे हॅव देयर ओन चॅलेंजीस. नाव वी हॅव आवर चॅलेंजीस. इट्स नॉट दॅट गॉन बाय जनरेशन्स दे हॅड अ स्मूथ लायफ, नो डिफिकल्टीज. नो, मोस्ट डिफिकल्टीज दे हॅव फेस्ड. वॉर्स अँड बॅटल्स आतां तर तितली नाच. वी आर सेईंग वी आर फेसिंग सो मच. But they were praying. They had God. देव आहलो तेंकडे. We have everything else, no God. And so life becomes a burden. Everything becomes a burden. अशें जालां आमचें. आमी कसलो बावाट जियेता चिंतपाक जाय. The sword of the Spirit is the word. Is the word. आमकां एफेसकारांक बरोवन बागेवन पावलो म्हणटा द सॉर्ड ऑफ द स्पिरीट विच इज द वर्ड ऑफ गॉड. पवित्र आत्म्याची तरसाद म्हणटा ती कोण? देवाचें उतर. ती तरसादूच ना आमकडे. वी आर डुईंग एवरीथिंग एल्स, लिव्हिंग वॉट इज एसेन्शियल. लिव्हिंग वॉट इज एसेन्शियल. सगळें करता आमी, गरजेचें आहा तें करिना. गरजेचें
गरजेचें गरजेचें करूंक आमकां सगळे एक्सक्युजीस आहात नाका जाल्ल्यो वस्तू करूंक वी हॅव नो एक्सक्युजीस आय हॅव सीन पीपल हॅव नो एक्सक्युजीस टू डू थिंग्स which are not important, not essential, but they have every excuse to give to do the things which are essential in life, essential in for our faith. Te koruk we have all excuses around. Nibahat. Chitpak jay ami. The sword of the Spirit, which is the word of God. You don't know, the spirit and the sword. You don't know to Ramkode asot. We can win over anything. Satan, temptation, evil, every challenge we can face. We need this. This is essential. He amka devan dila. Love your church, our mother. Love your church, our mother. Love God, love Jesus, love Holy Spirit, love your faith. Never ever abandon your faith and your church. जायती जाण चिंततात न्हू पवित्र सभा सोडून वेतात म्हणटात वेगवेगळी कारणां दितात पवित्र सभा सोडप यू विल बी लॉस्ट शी इज आवर मदर आणि जेन्ना आवयक सोडून वेतात those children will be lost in the world. Lost. Can we think of life without the mother? No. Can we think of life without the church? Without the church. Without the church. Love your church, our mother. She never ever abandons her children. Church is ever present to us, to embrace us. And ताका लागून पाप साहेब पळय बरी उतरां म्हणटा let the church always be a place of mercy, hope, where everyone is welcomed, loved and forgiven. And church म्हणल्यार कोण? All of us. आमचे वरवीं क्रिस्ताचो मोग सगळ्यांक मेळूंक जाय. चर्च म्हणल्यार 4 वंट्योच म्हणून आमी सजमूंक जायना. चर्च म्हणल्यार आमी फकत पाद्री म्हणून सजमूंक जायना. चर्च means all of us. सगळे म्हणून आमी पवित्र सभा घडटात देखून आमचे उद्देशी सगळे दुसऱ्यांक मेळूंक जाय. लव मदर मॅरी आवर मदर अँड मॉडल ऑफ द चर्च. शी लव्स अस अँड इंटरसीड्स फॉर अस. इंटरसीड्स फॉर अस. इंटरसीड्स फॉर अस. पवित्र सभा आक्वार मारिया आनी आक्वार मारिया आमचे पासत सद्दां देवा लागीं विनंती करता. सो गोरची पवित्र सभा म्हणटा ती आमचो कुटुंब. मॉडल ऑफ क्रिस्टियन फॅमिलीज फॉर एवर इज द होली फॅमिली अँड होली फॅमिली प्रे फॉर अस. आनी गोरची पवित्र सभा म्हणटा ती आमचो जोण एकल्याचो कुटुंब अँड द मॉडल ऑफ एवरी फॅमिली इज द होली फॅमिली. इज द होली फॅमिली. सो हांव सद्दां लोकांक सांगता अर्ली इन द मॉर्निंग वेन यू आर ट्रॅवलिंग लिसन टू द हिम सॉंग्स ऑफ द होली स्पिरीट. आमकां तें उत्तेजन इन्स्पिरेशन कम्स फ्रॉम देर. इन्स्पिरेशन कम्स फ्रॉम देर. आस्क द होली स्पिरीट एवरी डे, एवरी मॉर्निंग. Experience His presence. Spend quiet breaks during the day by calling the Holy Spirit, fill you with His presence. So तुका अशें बरें दिसना म्हणटू, मन बरें ना म्हणटू, just pray to the Holy Spirit and the Holy Spirit will be present to you. We fail to do all this. Listen to the promptings of the Holy Spirit. Refill and refresh yourself. Listen to the musings and music of the Holy Spirit. आयज आमच्या घरांनी पळयला तुमी आमचे गाडी डावा म्युजीक आवय तें म्युजीक आमकां बरें दिसता. तें म्युजीक आमचें जिवीत पाड करून उडयता सायबा.
Listen to this music and musings of the Spirit. When you are traveling, when you are at home, early morning, very, very important. तुझे काळीज मन शांत जावन पवित्र आत्म्यान आमी भरपाक जाय. You will find guidance, comfort, consolation, joy from within amidst all circumstances. You will be full of love, forgiveness, serenity. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. थोडी पयला तुवें जाप कोत्ताच तापतात सायबा. तांकां आनी जाप करूं पासून फुरसत ना, तापप. तूं जापूच कर. नो बरीं उतरां भायर सरनात. देर इज नो स्मायल. तूं गुड मॉर्निंग म्हळ्यार थोडीं गुड मॉर्निंगूच म्हणनात. नो वाय such behaviors, no? Because we are lacking all this. We are lacking the gift of the Holy Spirit. One who is filled with the Holy Spirit will be a joyful person. Even in all circumstances, you will find joy in that person. Spreading joy, spreading love. जायतीं जाणां म्हजे अशी भाशेन येता, फादर म्हाका रोकडो राग येता म्हणटात. रोकडो राग येता. रोकडो राग येता तेजे कंट्रोल जाय. गो टू द होली स्पिरीट. The peace, serenity comes from Him. Ask Him. He will give. Every day ask. Lots of changes you will see in your life. Let us sing. आमी मागीर कोच्चें नाव let us sing the गायन आहा तें कोच्चें नाव. So let us recap. हांव 2-3 मिनटांनी रिकॅप करता आख्खेंच जे 9 दीस आमी केलां. रिकॅप म्हणजे आय एम नॉट गोईंग टू एक्सप्लेन. आमी सिरियल बी पळयता आसतना रिकॅप जातात. रिकॅप जायनात. आनी रिकॅप जायना जाल्यार आमी टेन्स जाता. कितें जालें तें आमकां कळना मागीर. सो 9 days वॉट वी हॅव डन. टुडे इज द 9th day. कितें आमी रिफ्लेक्ट केलां. आय वील गो थ्रू इन अ ग्लान्स रिकॅप. आय वील जस्ट रीड इट. आमी कितें केलां तें रिकॅप करता तुमकां हांव आतां. What we have done. So salvation history, Genesis to Jesus. No? A long salvation history आमी पळयल्या. I'll just make a recap of it for you. So पयल्या दिसाक आमी केलें what is the Bible. No? Bible is the written word of God, written by many human authors, inspired by God, addressed to people at different places, times, situations and circumstances. Bible is the greatest love story of man's salvation. Bible is a textbook of our faith. Division of the Bible, Old Testament and New Testament. Then the Catholic scholars divided the Old Testament in 4 parts. So division of the Bible, Old and New. Old is divided into 4. Pentateuch, 5 books, then historical books, 16, then wisdom, 7, then prophets, 18. Altogether, 46 books of the Old Testament. Then New Testament, 4 Gospels, 1 Acts of the Apostle, 13 letters of St. Paul, 1 letter to the Hebrews, 7 Catholic letters, and 1 Revelation. Altogether, 27 books of the New Testament. So books of the Bible, Jewish Hebrew Bible, we have 39 books. Roman Catholic Church, 46 in the Old Testament, 27 in the New Testament. Altogether 73 books. Protestant Church Bible, 39 Old Testament, 27 New Testament. Altogether 66 books. Then we began with salvation history. No? सोडवणेचो इतिहास आमी सुरू केल्लो. तें सांगले उपरांत. सो सोडवणेचो इतिहास. देव रोचता स्वर्ग आनी संवसार. मनशाक दादलो आनी बायल. आदाम एवेचो काळ वैकूट. पातोक ख्यास्त सोडवणेची परगोटणी. नोयेचो काळ बुट्टी नोये आनी सृश्टी लागीं कोरार.
आब्रामाचो काळ सोडवणेचो इतिहास सुरू, बासावण्यो आनी कोरार, इजाकाचो योद्न, भावार्थाची तपासणी. इजाकाचो काळ इजाव आनी जाकोबाचेर आशिर्वाद. जाकोबाचो काळ जाकोब आनी ताचे 12 पूत जुजे इजिप्ताक. जाकोब आनी आख्खें कुटुंब इजिप्ताक 400 वर्सांचें गुलामपण पोरजेचो देवाक उलो. देव रोडणे आयकोता, मोइजेसाक विचून काडटा, सुटकेची तयारी. मोइजेसाचो काळ तांबडो दर्या उतरतात, इस्रायल पोरजा 40 वर्सां ओरोण्यांत. मोइजेसा वरवीं सिनाय दोंगरार कोरार 10 उपदेश, इस्रायल पोरजेक देव विचून काडटा. जोसेचो काळ बासायल्या देसान प्रवेश, जमणीची वांटणी. फुडाऱ्यांचो काळ पोरजेची राखण, निमाणो फुडारी सामुएल. सामुएलाचो काळ राजशाया सुरू, सावलू पयलो राजा देवाचेर आड वेता. दावीद राजाचो काळ एकवटकी राजवटकी, दाविदा लागीं सासणीक कोरार. सोलोमोन राजाचो काळ राजवटकी वाडटा आनी चोडटा, देव मंदीर उबें जाता. एकवटकी राजवटकी दोशी जाता, उत्तरेची राजवटकी दक्षिणेची राजवटकी. उत्तरेच्या राजवटकेचें पातोक निसणटण, आसिरेचें निर्वाशीपण. दक्षिण राजवटकेचें पातोक निसणटण, बाबिलोनियेचें निर्वाशीपण. पर्सियाचो काळ निर्वाशीपण सोंपता, इस्रायल पोरजा परतून गांव गोरा. ग्रीकांचो काळ माकाबियोसाचो काळ, रोमकारांचो काळ. हेरोद राजाचो काळ दाविदाक आनी प्रवाद्यांनी केल्ल्या बाकितां प्रमाणें जेजू जल्मता. जेजू सोरवंडाराचो काळ, जेजूचे मिसांव बासावण्यो पाळोवन येतात, जेजूचे कोश्ट मरण पुनर्जिवंतपण स्वर्गा चोडणे. पवित्र आत्म्याचो काळ, पवित्र आत्म्याचे येणे, पवित्र सोबेचो जल्म आनी मिसांव. God continues to love the world through the church, you and me. हे पवित्र मिसाचे भेटेन हेच देणें आमकां सगळ्यांक दी म्हूण बापा लागीं मागुया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या बाप सायबान पिस्पांनी, यानिकांनी आनी मोटवाशांनी भोक्ती आनी ओर्ता बोरीतपणीन सोमार रोमलोल्या सेवा धोर्मा वरवीं आपल्या हाता काल आसलोले पोजेचो भावार्थ आनी बोरवांचो ओदीक कोलावंक ताका बापाचे बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हो क्रिस्त येणाचो काल जेजूच्या येण्याक शूड निर्मळ काळजान तयार रावूंक फायऱ्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलोली बागिवून फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाची दोबाजीक दाखोवन पवित्रायेन वाडूंक आनी फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी आमचे मिसांव आपणावंक आनी फुडें व्हरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. नव्या सेवा धर्मीक वर्सान देवाचे सोडवणेचे गूट ओदीक कोलायेन समजूंक जिवंक आनी ह्या गुटांची परगोटणी ओदीक जागृतायेन आनी नेटान करतली नीज संदेशकारां
आमी जावंक पापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज नोवेनाचो नवो दीस. सान फ्रांसीस जावियार फेस्ताक आमी तयार जाताना आमी ह्या 9 दिसांनी आमच्या देवाची सोडवणेची शिकवण घेतली ती आमच्या जिवितांत कोलावंक आनी आमच्या उलोवपांनी कोण्यांनी आनी वागणुकेंतल्यान देवाचो अणभव घेतली मनशाक दिसून येवंक आनी बोरवांशाची परगोटणारांक जावंक पापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा मोगाळा आमी तुका दिनवासतां. तुवें पवित्र आत्मो सिसांचेर बोरतेन धाडलो. तोच पवित्र आत्मो बावतिजमांत आनी सगळ्या संस्कारांनी तूं आमचेर धाडीत आसाय. बापा दिसान दीस पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारूंक पवित्र आत्म्याची देणी घेवन ह्या संवसारांत आमी जिवाळ जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कृपा आनी बळ पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. मोशे भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तत्वांत बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पयसो विचार सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिलेल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं
धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संसार व्हडल्या तुझ्या वैभवाक उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सस्तीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोट पोरगोटुया जेजू आमी कितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण कुरगुटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवडी बापाक, सिमाव आमच्या आदारी गुवड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. किरीत भाशेन आमच्या गांवांत मोरून गेल्यात तितल्या आमच्या भावा भयणाचे वेळार आमी उगडास करता. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगतात
त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां टाळणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावाडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां घोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां घोर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सुविशा Karizmacie tu caridad, karizmacie tu caridad. उबी रावया. W16 आमी गायन गायतल्यो. Respora wakanta Mochatar kadeva some murgota Mosor respora wakanta Mochatar kadeva some murgota Tanelan vitsa komiche iskali Soklubin kabakabagi montolio Sorbolis tapakakeli ochapa Povito cizada hocita cena Mosor lespora wakanta Mochatar kadeva some murgota Liboti kortoliatoi amsodir Pike kaklutoja takoita Aklopolista tu barut solvespo Kalzak monan kortoliam daudaita Mosor respora wakata Mochatar kadeva some murgota Mosor sotra moile ciudita Landika kokai mokan boikata Ukelo lenta tuskurta tenyani Kresak salar kali korun portita Mosor vespora wakata Mochatar kadeva some murgota Ukras torun naplatoyal mokatso Israel akaplet sakrat palkita Abraham akaida chaduputa Dileu dormis vashiteu sabarta Mosor respora wakanta Mochatar kadeva some murgota Muy mabapakani buta kanatmya Adiyatani soda sodakal Muy mabapakani buta kanatmya Adiyatani soda sodakal Mosor respora wakanta Mochatar kadeva some murgota Mosor respora wakanta Mochatar kadeva some murgota प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय
आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सद्दां तोखतोल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फाल्यां आमचे फिरगोजेन आमच्या पात्रोनाची परब पुर्बेचे एकूच मीस जातलें 8 वाजता. चोत्रायदोची पुर्बेचे एकूच मीस 8 वाजता. मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रारी आफ्टर द मास टू डिस्कस इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची माडी फाल्यांचे दिसा जातली. गायन घेऊया U20 पेज नंबर 240. We